दक्षिण गोंय पीडीएन मडगांवचे ओडीपी जमनीचे आपल्याक जाय तशें रुपांतरीकरण केला असो आरोप काँग्रेसीचे आमदार दिगंबर कामत, आमदार लव मामलेदार आनी आमदार विजय सरदेसाय हांणी केला। ब्रेस्तारा सकाळी आमदारांनी एसडीपीडीएच्या कार्यालयात एकठांय जावन ह्या विशयाचेर बरोच बोवाळ केलो। आरडेक्स खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक। I even question their integrity. Are they councillors first? Are they Madgaon? पहिले ते councillors काय पहिले ते मडगावकार काय पहिले ते ह्या पिढीचे हातूंत स्कॅमाक सापडिल्ले मनीस एकाय शहरात येऊन लव मामलेदार हो फोंडेचो आमदार फोंडेकारांनी ताका निवडून दिल्लो आसा। विजय सरदेसाय आनी हांव आमी मडगांव शहराचें प्रतिनिधित्व करता। हांगा कमीत कमी 15 तरी 18 ते कावन्सिलर आहा 25तले जांकां मडगांवकारांनी निवडून दिल्या। त्या फाल्यां लोकांक उत्तर कितें दितले? 50,000 स्क्वेअर मिटर जागो जर कन्वर्ट केलो सुमत केलो पूण रे भायलो मनीस येवन ते करता ताका तुमी उत्तर कितें दितले आनी आमी कितें आमचे कार्यकर्ते आमकां विचारतले? आमी सगळे मानतात क्रिस्तांव लोक सुद्दां दामवाले वचून दामबाबाचो प्रसाद घेतात। ह्या दामबाबाच्या स्थळांक जो फटीकपणां करता मडगांव शहर दामबाबाचें स्थळ विकपाक सोदता ताका दामबाब केन्नाच सोडपाक आमी कसलेच झगडे करना, आमी कसलेच मारामारी करना। आमी सायलंट पद्दतीन जी डेमोक्रेसी म्हणटा पळय त्या पद्दतीन आमी ही ब्लॉकेड केल्ली आसा। म्हाका खात्री आसा की मडगांवचे पुलीस पळया तेय दामबाबाच्या स्थळार रावता। मडगांवच्या पुलिसांकय अशें कितें जाल्लें जाय कोणाकच दिसतलें अशें म्हाका दिसता। हो ओडीपी प्रपोजल आमकां 4 दीस जाले मेळ्ळ्या। 4 दीस हांवें वाचून पळयलें जाल्यार सगळ्यांतून गोड बंगाल आसा। ह्या गोड बंगालान सिलेक्टेड ज्यो जागे आसा ते कन्वर्ट करपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा। आनी जेन्ना आमी लोकांक मेळ्ळे हे एप्लिकंटांक ते एप्लिकंट सांगता की आमचे कडेन काला जावन आशिल्ल्या 5,000 नोटी त्यो पीडीएच्या मेंबरांनी गहळ करपाचो प्रयत्न केला। थोडे लोक सांगता आमकां आपयले नोटीस दिवन आमी गेले ना, गेले जाल्यार ते पयशे मागता तेंचे एजंट आसा ते। आनी हो प्लॅन हें सगळें कळटकीर म्हाजे सारको मनीस हे एका प्रपोजल तेका फाटिंबा दिवंकूच शकना। हांव हेका ऑब्जेक्शन घातला खंय फ्रॉड आसा तें आनी हे सगळें काल ऑब्जेक्शन घातलां आनी हे ऑब्जेक्शन ताका म्हटलां हो ह्या स्थितीन ह्या परिस्थितीन हो प्लॅन जर पास केलो जाल्यार फोंडेकार उरचे ना। नॉर्थ गोवा बी विकपाक काडला अशें पेपरार वाचलां आमी। प्रयत्न असो दिसता की सबंद गोंय हे कोणा तरी विकपाक पळयता हो हेजे वयल्यान कळटा। आनी तेतून मोठें रॅकेट आसा, मोठें इनवॉल्वमेंट आसा, पॉलिटिकल इनवॉल्वमेंट आसा अशें आयकपा येता, करपा येता। हेजेर खरें म्हणजे इन्वेस्टिगेशन आनी एन्क्वायरी जावपाची गरज आसा। खंयच्याय शहरा खातीर आसता तो स्थानिक लोकां खातीर आसता। स्थानिक लोकांच्यो गरजो पळोवन त्या प्रमाणे तो प्लॅन केल्लो वता की 10 वर्सांनी हाजे कितें जातलें। स्थानिक लोकां खातीर ज्यो पळय गरजो आसतात त्यो त्या प्लॅनाक मांडल्यो वतात। हांगा स्थानिक लोक म्हणजे दुसरी कोणाची घेवना, फक्त बिल्डर हो एकच स्थानिक लोक, मडगांवचो फक्त बिल्डर होच स्थानिक लोक अशें जावपाक शकता खंयच्याय डेव्हलपमेंट प्लॅना खातीर। मडगांव वरून विकूंक काडला आयच्या दिसाक आनी आमी विकूंक दिवंक जायना। हे जे आसा आमी कितें करतात हे ब्लॉकेड अगेन्स्ट करप्शन।